सुरवातेक गायन करूया. गायनाचो अंक A36 पेज 20. तुझे कुटुंब एकठांय जाता, भावार्थ विश्वास मोगूत जाता. सगळ्या मनशांक काळजांत दवरून ताची भक्ती आपली करून जेजू वरवीं तुका बसून जेजू वरवीं जिवीत सोडून तुझे कुटुंब एकठांय जाता, भावार्थ विश्वास मोगूत जाता. तुझे कुटुंब एकठांय जाता, भावार्थ विश्वास मोगूत जाता. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं आनी तुमकांय दिवं. आमचे देसांव मागतांव मिंगेल आनी क्लोतिल्दा de Almeida ह्या कुटुंबा खातीर. तेच बरोबर आमचे एक एकल्याचे मागणे आमी भाग्यवंत आंतोनीचे मोजतीन जेजू वरवीं बापाक उबारुया. आमी जायतीं जाणां आयल्या ह्या भाग्यवंता वरवीं आमकां जायती पेकोवणी घेवंक. तेच बरोबर दुसरे आमचो गरजो ताचे मुखार दवरूंक मागुया. कोण पिडेन आसा ताका पेकोवणी, कोण शांती सोदता ताका ही शांती देवाची ताचे वरवीं, आनी दुसरी देणी. कोण गरजेक सांपडला आखांतान आसा तांकांय ही मोजत मेळोवंक मागुया. शांती खातीर मागुया म्हणटालो फावो तो पावस आमकां मेळोवंक आनी फावो तें पीक जावंक. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीं आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. आयज आमी नियाळटाव आमी घाण ओळशीक करिना जावंक, पूण आमी नितळकाय सांबाळूंक. आनी देवाचें उतर आमकां उगडास कोत्तले आमी भितरल्यान नितळ आसूं. आमच्या मनान काळजान, आमच्या आत्मीक जिवितान, आमचे कुडीन, आमचे जिणेन आनी अशें आमी वाडटा जाल्यार भायली नितळकान आमी नितळसाण आमी सांबाळटले. भायले आमचे सगळे आमी नितळ धरूंक वावुरतले आनी आमच्यान जातलें. हें तेणें ही कृपा आमकां मागुया. आनी हे गूट फावो ते परी संबरोवंक आमच्या पातकाचो उगडास करून आमी दूख धरुया. आमी चुकल्या चुकली बरोबर म्हणुया. सोर पवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवान सदांच सांकवार मारये सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. Somiaka kuto,
प्रार्थूया. बापा, तुवें तुजे पोरजेक लिस्बोवाच्या बागेवन आंतोनींक खोऱ्या बाबार्ताचो उशार प्रसोंगदार आनी गोरजे आकांताक तीर आस्कारी जावंक दिलोय. ताच्या आदारान क्रिस्ती जिविताची शिंकोण पाडून सगल्या आमच्या आडकुलींनी तूं आमच्या आदाराक येताय म्हूण आमकां बोगो शेंकोर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी रासवट चलयता सासनांच्या सासनांक. आमेन. इजायास प्रवत्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सोदामानाच्या राजकारभार्यानो, सर्वेस्पराचे उतर आयकात. गोमोर्याच्या लोकांनो, देवाचे समृद्धीक कान दियात. धुवात तुमकां नितोल जायात. म्हजे दोळे मुखावेले तुमचे खोटेपण पयस काडात. आनीक वायट करूं नाकात. बरें करूंक शिकात. नियायनीत राखूंक वावरात. कोश्टवतल्यांक आदार दियात. अनाथ भुरग्यांक राखात. विधवांक सांबाळात. येयात, उलोवन पळोवया, म्हणटा सर्वेस्पोर. जोरी तुमची पातकां तांबडी लाल, तोरी बर्फावरी धवी फूल जातोली तीं. जोरी ती तांबडे बिरोंत कशीं, तोरी कापसावरी जातोली धवलीं. हांव सांगतां तें आयकोवची तुमकां खुशी आसत जाल्यार ह्या देशांतल्यो बऱ्यो वस्तू तुमी खावंक पावतल्यात. पूण वायटूच करूंक रावशात तर तोर्साद तुमकां गिरास्तली. सर्वेस्पोर आपल्या तोंडान हें सांगता. सर्वेस्पराचें उतर. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब गायनांतल्यान करुया. गायनाचो अंक Q2, पेज 165. तुझ्या हुकमाशिवाय माथ्या वेलो ना पोटा. ल्हान ल्हान गोडी तांनी
शुभ वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबी रावया आनी उद्गार गायन करुया. B8 पेज 24 आमी 6वो आनी 7वो श्लोक गायतले हांव. Vateram kagał, Jezusowi roztokun, Sotacia rozjaram kagał. Alleluja, 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 alleluja. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. लुका पोरमणे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून उलोवप सोंपयलें तेन्ना कोण एकल्या फारिजेवान ताका आपणागेर जेवणाक आपयलो आनी तो तांगेर वचून जेवणाक बसलो. जेवणा आदीं ताणें कित्याक हात पांय धुले नात अशें तो फारिजियो आपल्या मनांतूच घडोवन विचारतालो. आनी सोम्यान ताका सांगलें, आरे तुमी फारिजियो पात्र आनी ताट भायल्यान नितळ करतात, पूण तुमी भितरल्यान नागोवणेन आनी खोटेपणान भरल्यात. कुल्ल्यानो, जाणें भायलें आंग केलां ताणें भितरलें करूंक ना. तितलेंच न्हय, तुमचे कडेन आसा तातूंतलें काडून दोर दान दियात आनी पळयात तुमचें सगलें नितळ जातलें. सोम्याचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबडीनो, आयज आमी केरीत भाशेन नियाळ कोता ह्या कचऱ्याचेर नितळकाण सांबाळून हांगा थंय आमी बुरशेपणां करिना जावंक, पूण साफ सुफाय आमी दवरूंक. हांव म्हणटालो म्हजो 4 तारखेर आयलोलो नियाळटालो तेन्ना आमी म्हणटा वी आर लिवींग इन अ सिविलायज वर्ल्ड. खरेंच डेवलप्ड वर्ल्ड. आमी शिकल्या म्हणटा आमी, पूण खरेंच आमी आमकां एदुकासांव आसा शिकल्यान आमी सिविलायज्ड, पूण खरेंच आमकां एदुकासांव आसा. एदुकासांव आसा जाल्यार जें आमकां पळयता आमी हांगा कचरो उडयता, थंय उडयता, थंय घाण कोत्ता, थंय बुरशेपणां कोत्ता, थंय मेळेसाण कोत्ता, आमी हें करचें नासलें. करचें नासलें इतली न्हय, करचें नासलें. आनी कोणाचो गुन्यांव कोत्तेले हांव म्हणटलो आसलो जाल्यार आमचें सिस्टमली इज करप्ट, सिस्टमली इज फेल्ड, नथींग इज ऑर्गनायज, नथींग इज सिस्टमॅटायज. कश्यो वस्तू थऱ्यार पडटल्यो, कशें बरें जातलें, नितळसाण येतली, कशी घाण वेतली. वी आर नॉट ऑर्गनायज, नॉट सिस्टमॅटायज. बरें ना, ऑर्डर ना. आनी तेच बरोबर आमची जीण आनी आमचें जिवीत आमी तर सारकी ना जाल्यार तेच बरोबर मागीर हो शेरकार, मागीर ह्यो पंचायती, मागीर हे म्युनिसिपॅलिटी कितें आसत पळय तें कांयच ताऱ्यार आसचें ना. कांयच ओड दिन पडचें ना. तें घाण थंयच उरतलें. इसायास प्रवादी सोदोमाच्या आनी गोमोराच्या लोकांक म्हणटा, पातोक तुमचें व्हड, यो बसूया, येवया, भासाभास करुया. तरी तें तांबडे लाल
भिरोण कशें तरी हांव धुवन तुमकां बरी कापसां बरी धोवींक कोत्तलो आनी तुमी आयकोनान जशें जाल्यार तुमी तातूंतूच मोत्तेल्यात तातूंतूच तुमची घाण जातली अशेंच परिस्थिती आमी पळयता ह्या आमचेर कित्याक आमी पळयता आयज आमी उलयता स्वच्छ भारत आत्मनिर्मळ भारत आनी एक क्लेनलीनस ड्रायव्ह आमी कोत्ता तितलेंच त्याच वक्ताचे त्याच दिसाचे मागीर आमी पळयता आमचे पंचायत लेवल म्युनिसिपॅलिटी लेवल एट द गव्हर्मेंट लेवल हें आमचें खूंय आसा उलोवप म्हणटा पळय तें उलोवप करून तातूंतूच ती घाण तातूंतूच तें बुरशेपण आनी तातूंतूच आमी म्हाका दिसता एक दीस तातूंतूच एक घाणीन ह्या बुरशेपणान हे अळशिकेन मोत्तेलें हांव कित्याक आमकां दिसता तातूंत भितर रावन सगलीं आसात पळय तीं सगलें बरें आसा पूण भायल्यांतल्यान सगलें अळशीक भितरल्यान सगलें बरें म्हणटा ती कांयच करिनात जशें इजायस उलयता आनी सदोम आनी गोमोरा आमी जाणा कितें जालें पळय तें मागीर असले घाणीन असले अळशिकेन हे मेळेसाणीन आमचें घोट्टनूच जातलें पळयात तुमी ना जाल्यार सगल्याक हो कचरो सगल्याक वस्तू पळय आनी आमी जाणा आमच्या गोंयान म्हापशां कितें जालें पळय तें ह्या भुरग्यान हो कचरो उडयलो पूण कचरो उडयतात कितलींच जाणां ह्या सगल्यांचो फोटो काडून तो कित्याक मिडियार घालूंक ना कितलीं जाणां उडयतात FRI ताचेरूच जाली ह्या सगल्यांक कचरो उडयतात हांगा सगल्यांक भासींतले कंडक्टर आसा पळय ते दोरयेन उडयतात फुलां मागीर आमी तुमी फ्लॅटांनी रावतात पळय ती पोतयो स्कुटरीन बोत्तात आनी मागीर रस्त्यार उडयतात तांचो फोटो काडून तांकां मिडियाक दाखोवन आनी तांकां कंप्लेन करून FRI करून तांचें कित्याक करिना ताका म्हणटालो हांव तें सिस्टम बरें ना ऑर्डरीन कांयच ना सगलें पाड आनी येता तेन्ना एकल्याचेर तर अशें एक्शन घेतलेलें जाल्यार हें जावचें नासलें जातलें आसलें तो बाबडो बुडको बरो ना मेळो ना जालो आपणाची आवय बापूय ताचो जीव कबार जालो सो वेर इज अ सिस्टम वेर इज दॅट ऑर्डर सो आर वी सिविलायज्ड एदुकासांव आहा आमकां दुसरी वस्त आमी पळयता हो कचरो म्हणटा पळय तें आमचें घरूच जालां आतां कचऱ्याचें कित्याक जायते आमी पळयता आमचे बोंगले बांदल्यात आमी व्हडलीं आमचीं घरां आसात धाकटीं घरां आसात म्हणटच ह्या घरान आमी रावतना ही घरांतली नितळकाय आमी सांबाळटा कित्याक आमी पळयता आमी विजिटाक वेता तेन्ना आमी पळयल्या जाल्यार घरान अरे कितें घर बांदलां साल गोडेक न्ही तो आसलें भितर वचत जाल्यार सगल्यो वस्तू पातून हिंगा एकठांय केल्यात थिंगा एकठांय केल्यात मागीर रोप आमचो कितल्या तेंपाचो तो एकठांय जाल्या मदर ट्रिजा म्हणटा हो तुमचो रोप आसा पळय तो तुमचो न्हय म्हज्या गरिबांचो आनी गरिबांचोय हो रोप हो कचरो कसो एकठांय करून दवरला जाल्यार घरान तो तुमी दितल्यात मागीर तो आवट ऑफ फॅशन जाल्या उपरांत सिस्टरींग व्हर म्हणटात आमकां व्हर म्हणटात आनी हय म्हणटात आनी मागीर म्हणटात तुमी गरीब घालना गरीब कित्याक घालतलीं आवट ऑफ फॅशन ते भाणशिरें करूंक पासून जायना तुमचो रोप दितात पळय तो वर म्हणटात पळय तो तें तुमचें घर तें जालां बाणशिरें तातूंत बरोन मागीर तुमचें घर तुमचें रोप हिंगा थिंगा तुमचें आयदनां हिंगा थिंगा कांयच ना मागीर तुमी कॅर टेकराक घेवन किर्यादाक घेवन तुमचें काम करतात आनी ते किर्यादा बरोबरूय काम करिनात म्हणटच ताकाच वाटेक लायतात सामकें मागीर तें एके भाशेन बेजार जाता मागीर तुमचीं घरांय साफ जायनात आनी तुमचें आंगूय साफ जायना न्हांवतात नको वास मारता कापडांचो मागीर वास येता तुमच्या घरान भितर आसा पळय ताचे स्वातीचो कित्याक सगळो कचरो थंयच एकठांय करून दवरला हें आमचें जिवीत जाता बोंगले बांदल्यात घरां बांदल्यात पूण आमचे कुडीची नितळसाण ना न्हांवतान सद्दां कूड धुतान म्हणटच तुमच्या तुमी आसात बरीं आसा कॅरटेकर आसा तांचे बरोबर काम करिनात जाल्यार मागीर तुमकां आमी पळयता कशें हें नितळकाण भायल्यांतल्यान सांबाळूंक जातली पोरसान मागीर दुसऱ्या सरावंडींग कित्याक तुमी काम करिनात एरोपाच्या गांवांत आमी पळयता तांचे रस्ते तांची घरां नितळ तांकां कॅरटेकर ना कित्याक तांकां दे कॅनॉट एफोर्ड सॅलरी दिवची पडटा जाय ती म्हणून तीं काम करतात सफाय सुपाय घरांतली नितळसाण आनी तिसरे सुवातेर हांव म्हणटलो आमी भुरगे हाडल्यान तेन्ना आमी ही सगळी ही गार्बेज म्हणटा पळय ती हांगा कचरो थंय कचरो थिंगा कचरो आमी पळोवंक ना
इस्कॉलाक गेले हांव आयले हांव वाटेर खंय म्हापशां आयले हांव मागीर इतलें पळोवंक ना. आतां आमी पळयता आनी तुमचेच शोले आमचेच शोले आमी पळोवया कितें आसा पळय तें सगल्याक पोत्री बांदून 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 ही आमचे कुडके विकून आमी जागे विकून आमी थिंगा व्हडलीं व्हडलीं रो हावजीस रो बंगलेज आनी मागीर बिल्डिंगां आयल्यान ती बरी आहान. पण हांव म्हणटालो न्हू सिस्टम ना ऑर्डर ना. ही पंचायत ही मुन्सिपालिटी हो शेरकार कितलीं बिल्डिंगां काडटलो कितले बंगले बांदतलो आनी मागीर तांचो कचरो आनी मागीर तांचें हें मेळ्ळें उदक खंय वेतलें. हाचेर भासा हाचेर एके भाशेन शिकप आहा हाचेर एके भाशेन लक्ष आहा. आनी हाका लागून आमी पळयता हो सगलो कचरो आनी म्हणटालो हांव आमचें हें पातोक हे सगले आसात पळय ते शेरकार मुन्सिपालिटी पंचायत बसतात ते उलयतात ते पूण कितें करतात ते कांयच नकोत. खंय थाराव घेवंक जाय पळय ते आनी मागीर ह्या कचऱ्यानूच आमीच मोत्तेले. प्रितीच्या भाव भयणीनो देवाचें उतर आमकां आयज सांगता आनी शिकयता. Cleanliness is close to godliness, caring for creation and public health. हें आमकां उस्कायता. म्हणटूच जितले आमी नितोळ आमच्या काळजा मनान आनी त्याच बरोबर आमचे जिणेन आमचे कुडीन तितली आमची नितळसाण भायल्यान वेतली. म्हणटूच म्हजें मन म्हजें काळीज तर मोगाचें सेवेचें सोंसणिकायेचें कितें बरो थाराव घेतलें बरें करूंक येवजितलें जाल्यार एके भाशेन हांव पळयता जाल्यार जायत्यो वस्तू थेऱ्यार पडटा. नितळकान येता म्हज्या जिवितांतल्यान नितळसाण आनी मागीर दुसऱ्यांकूय ती वेता दुसऱ्यांच्या बऱ्याक दुसऱ्यांच्या फायद्याक भोव करून ल्हानांक आनी गरिबांक. कित्याक गिरेस्त आपणाचें दुरीग आपणाचीं घरां व्हडलीं बांदून आसात आनी आपणाचें बाट आपणाचें घर आनी दुरीग तें बरें सांबाळटात आनी गरीब गेलीं मागीर सगल्या दुयेंसांक आनी सगली हळशिकेक आनी सगल्या वायटाक सांपडटात. मागीर आमकां उगडास कोत्ता देवाचें उतर. आयज आमी पळयता जेन्ना हे फारिझेव भायली नितळसाण पळयतात जेजूची पूण जेजू म्हणटा भितरली नितळसाण अदीक गरजेची. भितरली नितळसाण तर आसा जाल्यार तुज्यान भायली नितळसाण तुज्यान एके भाशेन तातूंत वावरूंक येता आनी हे तुज्यान दाखोवंक येता आनी दिश्टी पडटा. क्लेनलीनस रिफ्लेक्ट्स रिस्पेक्ट फॉर गॉड्स क्रिएशन. म्हणटच आमी तर नितळसाण सांबाळटात जाल्यार एके भाशेन हे सृश्टीची पर्यावरणाची जाल्यार खरेंच आमी देवाक मान आनी रेस्पेद दितात. देवान तें सगलें आमच्या हातान घालिल्लें आसा आमी ताची राखण करून. पूण कितली आमी ती एके भाशेन नाटक केल्या दुस्पोट केला घाण केल्या ओळशीक केल्या. म्हणटच आमच्यान आमी पळयता हांव म्हणटालो तुमकां क्लेनलीनस ड्रायव्ह केलें आत्मनिर्भर भारत स्वच्छ भारत हें म्हणलेंच डबल इंजीन शेरकार हें म्हणलें पूण खरेंच त्या दिसात केलें क्लेनलीनस ड्रायव्ह आमची खबर जाता. खरेंच तें जिवितान कशें आमी चालू दवरूंक जाय आमच्या घरान आमच्या शेजाऱ्याक आमच्या सरभोंवती तें आमी मातशें नेट करुया जिवितान दवरुया ना. दुसरें आमी पळयता आमकां एक पवित्र सभा शिकयता. पोप फ्रांसीस लावदातो सी reminds us that the earth is our common home and that every person has a responsibility to protect it. तो राखूंक सांबाळूंक. दुसरें क्लेनलीनस प्रोटेक्ट्स ह्युमन लायफ एंड हेल्थ म्हणटालो हांव. म्हणटच आमी पळयता जेन्ना आमी सगलें एके भाशेन पोल्यूट करता तेन्ना सगलें एके भाशेन दुयेंस येता. हेका लागून डेंगी आनी मलेरिया आनी मागीर चिकन गुनिया आनी मागीर तेच बरोबर तो चिकन फिवर सगलें जाता. कित्याक आमचें नितळसाण ना आनी कोणूच बोर घेना म्हणटा ताका लागून आमी एक एकलो तर जबाबदारेचो आमची तर जीण आमची कूड मोत साप सांबाळना जाल्यार आमच्यान दुसऱ्याक हें पावोंक जाता. वी कॅनॉट चेंज द वर्ल्ड बट आय कॅन चेंज माय सेल्फ अशें म्हणटात. म्हणटच हें गरजेचें. म्हणटच हें तो जाता जाल्यार आमी तें पयस करूंक गरजेचें. डिग्रेडेबल आनी नॉन डिग्रेडेबल बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आसा तो आमी कितलो वापरता. कित्याक आमी सगलें प्लास्टीक आमचें तें लेस करुया आमी म्हणटा. लेस कोत्ता जाल्यार तातूंतल्यान आमी पळयता की आमकां
हातूंतल्यान हे भाशेन कमी करून आमचो हो कचरो आमची हळशीक आमच्यान उणी करूंक जातली. कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च आमकां शिकयता that care for creation is linked to respect for human dignity and the common good. म्हणटच जेन्ना आमी एके भाशेन नितळसाण सांबाळटा तेन्ना आमी एके भाशेन रेस्पेद दिता मनशाकूच आनी रेस्पेद दिता आनी एक बरें सगल्यांच्या आदावाक आसा पळय तें आमी रचून हाडटा. तिसरे सुवातेर इनर क्लेनलीनस लिड्स टू आउटर रिस्पॉन्सिबिलिटी. हांव म्हणटालो भितर तर आमी सामकी रागान बोललेलीं, भितर तर आमी एके भाशेन दाखयता तुका अशें म्हणटलीं, भितरल्यान आमी म्हणटा तो दुसरो करतलो पाडपणो हें सगलें असलें तर आमचें धोरण जाता, मन जाता जाल्यार आमी कांयच करचें ना, कांयच बरें येवचें ना. म्हणटच आमी एके भाशेन कितें आमी खाता आमी पळयता आयज आमी कितेंय खाता. आमची चिप्साची पॅकेटां ताचो कचरो, मागीर आमी स्विगी ताचें पॅकींग ताचो कचरो, सगळें आमचें ऑर्डर जाता फूड तें प्लास्टीक सिल्वर फॉयल ताचो कचरो. इट इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. मागीर कशें आमकां एके भाशेन आमचें नितळसाण घाणसाण वेतली वेचिना. सो वी नीड टू कल्टिवेट अ ग्रेटिट्यूड एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द यूज ऑफ रिसोर्सीस. त्याच बरोबर म्हणटा आमी दिलां म्हणटा आमकां कितें आमी कितेंय उजार करतात, कशेंय उजार करतात. म्हण निमणें म्हणटा पळय तें आमकां उदक आमकां मेळटलें आतां उदक, कित्याक आमची आमी घाण करून आमची तोळी वॉटर रिजॉर्वर आसात पळय ते आमी सांबाळिना आनी बोर वेल मारता तातूंत उदक सगळेंच ट्यूब वेल्स घालून कोबार. We are treating now the industrial waste water of the hotels at least to use it for the plantation. खंय आमी परिस्थितीन पावतल्या ते आमी नको ह्या कचऱ्यान हे घाणींतल्यान. The church teaching Laudato Si calls us an ecological conversion, a change of heart that leads to responsible care of creation. म्हणून आमकां उलोवप मारता खरेंच हे सृश्टीचो आमी सांबाळ करूंक. Charity begins with small acts of civic responsibility. म्हणटच आमी हे भाशेन आमी कोत्ता जालें म्हणल्यार तुमकां नितळ सांबाळटा खरीच भाशेन आमच्या गोरिबां सवे आमचो हुस्को वेता हें आमचें जाता. नाजाल्यार आमी पळयता कोण एके भाशेन सांपडटा दुयेंसाक आनी पिडेक आनी सगळे हळशिकेक आमचो गरीब आमचो धाकटो लोक. Compendium of the Social Doctrine of the Church teaches that environmental responsibility is part of our duty towards future generations and the common good. म्हणटच आमी पळयता आमी सगळीं आतां गप्प करून बसलेलीं आसा. आमचो ताळो आमी निशेध मारिना ह्या वायटाचेर आनी सगळें हळशिकेनूच रावल्या. म्हणटच आमचे फुडले पिळगेक आमी कितें दितले कितें आसा तिका कांयच ना. 2-3 वस्तू हांव नियाळटा. पयले सुवातेर आमकां पळय सिंगापोर मेळटा इज अ क्लीन सिटी विथ क्लीन रोड्स. बट द वन हू डीड इट वेन ली क्वान येम was building modern Singapore, he often emphasized that a clean city was not only merely about appearance but about discipline, respect and public health. So citizens were encouraged to take responsibility for public spaces. Over time, cleanliness became part of the national culture, and today visitors often remark on how clean the streets and public places are. म्हणटा हेका लागून म्हणटालो एक म्हजी फ्रेंड आसा दे वॉन्टेड टू गो टू सिंगापोर. वेरी डिफिकल्ट टू गेट दॅट सिटीजनशीप ऑफ गो दे टू वर्क दे. बट दे प्रेड एंड दे ट्रायड एंड दे गॉट इट. म्हणटच आमी पळय जायतीं जाणां थंय आसतात थिंगा बिकॉज ऑफ द क्लेनलीनस सगळें बरें आसा. पूण कोणें कितें केलें ह्या मनशान ती बांदतना ह्या लोकांच्या मनान घालें हें सगळें हे भाशेन तांणी वावरूंक. म्हणटच आमच्याय मनान कोण घालता आनी कशें तें येता. म्हणटच हें क्लीन एनवायरमेंट गव्हर्मेंट वील नॉट वर्क अलोन, ही कॅनॉट डू इट. म्हण आमच्या हॅबिट्स ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल इज इम्पॉर्टंट. And Jesus teaches that transformation begins in the heart before it appears in the society. दुसरे सुवातेर मुंबई in 2015 a young lawyer named
Afroz Shah, was shocked by the condition of the Versova beach in Mumbai. Instead of complaining, he began cleaning it himself. Gradually, hundreds and then thousands of volunteers joined him. Over the years, tons of garbage were removed and marine life, including sea turtles, began returning to the beach. म्हणटूच हो मनीस पळय आमकां दाखयता ते एकलो ते एके भाशेन फुडाकार घेतात आनी कितें जाता पळय तें सो वन पर्सन विथ अ सेन्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कॅन इन्स्पायर एन एंटायर कम्युनिटी. इकोलॉजिकल कन्वर्जन बिगिन्स विथ स्मॉल एक्ट्स, जस्ट एज पोप फ्रांसीस टिचीज इन लावदातो सी. म्हणटूच आमचेर आसा, शेरकार कोत्तलो, पंचायत कोत्तली, म्युनिसिपॅलिटी कोत्तली म्हणून ना. दीस पीपल इन्स्पायर अस. The dustbin story of Saint Mother Teresa of Calcutta, ती तिचे वेचात जाल्यार तुमी पळयतल्यात तिची घरां आनी माद्रीची घरांय सगळीं साप, सगळीं नितळ. आनी ती कितें म्हणटा मागीर, क्लेनलीनेस इज नॉट अ लग्जरी, इट इज अ वे ऑफ हॉनरिंग ह्युमन डिग्निटी एंड शोईंग लव फॉर अ नेबर. गरीबसाणीनूय आमच्या नितळसाण सांबाळूंक जाता. व्हडलींच आमकां व्हडले यंत्रां जाय, व्हडलेच आमकां उपाय जाय, व्हडलेंच आमकां कितें मिशिनां जाय ना. जें कितें आमचेशी नाचान आसा तातूंतल्यान आमचें हें सांबाळूंक जाता. आनी महात्मा जी, द फादर ऑफ द नेशन, तो एके भाशेन वाडलो, तोय वाडलो. ताच्या काळजान रिपिटेडली टॉट दॅट sanitation was more important than political freedom if people wish to live healthily and dignified life. He often personally cleaned toilets and public places, challenging the idea that such work was beneath anyone. And कितें दाखयता मागीर आमकां शिकयता that true greatness is shown in service. Jesus washed the feet of his disciple. Gandhiji cleansed places others avoided. A clean heart is willing to do humble tasks for the common good. प्रितीच्या बाबणीनो म्हणटालो हांव, इजायस प्रवादी आमकां शिकयता, शिडूक कोत्ता. सोदोम आनी गोमोरा ते हळशिकेन आसले, हळशीक जिवीत जियेताले, तातूंतूच मेले. आमी हे हळशिकेंतलीं भायर सरोंक जाय आनी सरोनान जाल्यार आमी हळशिकेन बुरशेपणान तातूंतूच मोत्तले. हेच जेजूक आमी घेता हांव, ताचें उतर न्हेळ्ळां. तो आमचो आदार गोठाय जावं, आमची भायर सरूंक आमी एक एकलो उत्तेजन जावंक, आमी उर्बा धरूंक, नेट धरूंक. आनी हे भाशेन म्हज्या जिविताचे कुडी मोनाचे ही नितळकाण सांबाळटना दुसऱ्याकूय ती पावोंक, म्हज्या समुदायाक, म्हज्या एके भाशेन कुटुंबाक आनी त्याच बरोबर गरीब धाकट्याक. उबी रावुया, आमी हात जोडुया. ह्याच देवाच्या उतराच्या उजवाडान ह्या वेळार आमचे मागणे आमी बापाक उबारुया. आमच्या धर्मीक वडिलांनी देवाचो वावर फुडें व्हरतना देवाच्यो रचण्यो सांबाळ करूंक पोरचेक हुस्कावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमच्या दिसा दिसपट्या जिवितांत पर्यावरण सांबाळपाचो प्रयत्न करूंक आनी देवान दिलोली सृश्टी सांबाळूंक आमकां कृपा दी म्हूण बापा लागीं मागुया. आयचे त्रेजेंट भेटयतात मिंगेल एंड क्लॉतिदेस दे आल्मेदा हांचेर भाग्यवंत आंतोनीची मोजोतीन देवाचो भरपूर आशिर्वाद पडूं म्हूण बापा लागीं मागुया. Jesuच्या नांवान
Baba, e magrei godał tuka. बापा, चे मागणे आमी तुका केलां. तुज्या आत्म्यान आमकां बोल. ह्या तुज्या आत्म्याची कृपेन गोठायेन उजवाडान आमचे जिणेचे नितळसाण सांबाळटना कुडी आत्म्याची दुसऱ्यांक सोवे रोचणे सोवे सगल्या सोवे इच नितळसाण आमी पावूं. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. दाना तयारीच्या वेळार आमी गायन करूया C25 पेज 39. Aki pritum kotau beni dice tuka somor pita sausarati sorvau sosni ogal bapa tu manu e zamgele modone po atan kalsi itanggalu tu kamci sinor po ogal bapa tu manu e zamgele modone po atan kalsi itanggalu tu kamci sinor po. मोच्या भावा भणीनो, हे आमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमचे नेमके पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. बापा, बागेवन आंतोनीक भेटयलोल्या दिसा तुजे वेदी भोंवतणी एकठांय जावन जेजूच्या मोन आनी पुनर्जीवनपणाचें बलिदान आमी तुका दिनवाशी काळजान समोर पितां. हें आमचें बलिदान तुका मानूंक आनी ताचे वरवीं आमचें जिवितूय सुफळ जावंक निर्मळ आनी खोतखोतीत मोगान भोल्लेले काळजांनी ही भेटवणी करूंक आमकां आदार दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सगळीं आज जोडून ह्या दिनवासनेचे गितान देवाक वाखाणून म्हणुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. तुमची काळजां बरात. आमी ती सर्वेस्परा थाय उबारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित बाबा सोरकळे आनी सर्वथाय आमी तुका दिनवासूंक फावो. भाग्योन आंतोनीच्या ह्या दिसा तुजे पवित्र सभेक तूं संतोश दिताय अशें ताच्या भाग्यवान जिविताचे देखीन तूं तिका धिरान बोत्ताय. ताचे शिकवणेन तूं तिका गिन्यानान उजवाडायताय आनी ताच्या मागण्या वरवीं तूं तिका सांबाळटाय. देखून सगल्या तुज्या संतां भोगतां बरोबर आमी तुजी स्तुती गायतां. Sorry,
बापा खरोच तूं पवित्र आनी तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर देखून दोवा पोरी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत कोस मरण सोसूंक आपकोशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ती म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका दिन वासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस घेयात आंतले पियेयात ती म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराचे रगत पातकांचे बोगसणे मेळूंक तुमचे पासत आनी साबारां पासत ते वारोतले हे म्हज्या उगडासाक करात Bavartaco Somia, Tuje moronami somorokta, Ani tum porot Yesu, Tuje punojivan porporgota. बापा सोम्या जेजूच्या मोन्नाच्यान पुनो जिवनपणाक उडासाक आमी तुका जिविताचो उडा आनी सोडवणेची काल्स भेटयता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगतान वांटो घेतल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतिकायेन मागता बापा के प्रिथ्वेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर लियो आमच्या बागेवन बापा फिलीप आमच्या गोवळी बाबा सिमियाव आमच्या आदारी गोवळी बाबा सगल्या संस्कारांनी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सुपूर्ण कर तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बोरवाशान उंचलून गेल्यान ते सगल्या आमच्या बाबा भयणींचोय उगडास कर आनी तुजे काकुतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची काकूत कर म्हूण आमी मागता अशें बागेवन आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती बागेवन जुजे तिचो पोती बागेवन दोर्म दुतां आनी सोरकाळी तुका मनवल्यान ते सगल्या सांतां भोगतां बरोबर सासणांच्या जिवितान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं सुपली हात जोडून व्हडल्यान हे आमी आमेन कोत्तेल्या हे व्हडलें आमेन ताचे वरवीं आनी ताच्या संगता आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पदवेदार बापा सोर मान आनी मोहिमा तुका सासणांच्या सासणांक आमेन आनी बापाक उलो करून ताचो आदार मागून सुपली बरोबर म्हणुया आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेच कुलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार बाबा सोर वायटांतली आमकां निवार दय करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सोर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवाशान अंतरेकतले आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोल्यांनी सोर आकादांतली आमकां वाटाय कित्याक रासोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोर्म दितांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचे दिश्काल खुशी पोरमळी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळचो
जी येताय राजवट चलयताय सासनांच्या सास नांग आमेन. सोम्याची शांती सोलांकाल तुमचे सोवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्यात सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेलिये संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोण आमची काकूत कोण. देवाचे शेलिये संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोण आमची काकूत कोण. देवाचे शेलिये संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शिळी संवसाराचे पाप काटती. शिळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेवतली. The Holy Communion is reserved only for those who are baptized in the Catholic Church and for those who remain in communion with the Catholic Church through the reception of other sacraments. If any non-Catholics are present or persons of other faith or persons who do not believe in God, please do not come forward with your open palms to receive the sacred body of Christ. पवित्र कुमियां फक्त कातोलीक पवित्र सोपेन बावतीत घेतला तांकांच दुसऱ्या धर्माची मनशां वो देवाक मानिनात तसलीं हांगा आसा जाल्यार उपकार करून आमी तांचे कडेन मागता तांणी आपले हात उकडून कुमियां घेवन फुडें सरचें न्हय. कम्युनियनच्या वेळार आमी गायन करुया D32 पेज 64. Autor mogan घेता देवा उंडो मोडून मारता तशीच आमकां फावो जावली इरुदेणी वाटून आमी जाता बापा भुरगीं तुमची जाता बुरी बापोय सोगली
परवाशाची दिवली भेटो तुझी वोटां पांघरूंक दिसू परवाशाची दिवली भेटो देवा उदर मोगान घेता देवा उंडो मोडून वाटो कशी जपा फावो जाली निरोय देणी वाटून आमी जाता बाबा भुरगीं तुजी जाता बुरी बाबय सगळी जाता बाबा भुरगीं तुजी जाता बुरी बाबय सगळी मोगा वाटप जाता मिसा जोडना घरान चलता गांवांत धोमधो बसले भेटोणीचो उजवाड आमच्या जिविताचो जाता पृथ्वी साक्षी बिंगो जाता सरकार संतोष तुजो जाता पृथ्वी साक्षी बिंगो जाता सरकार संतोष तुजो उगीक लागून विवेक लागून बाबोयन रडटा तुकी करून चलया आमी संवसार फुलो दुका पुसून कर्ज बुजून तुजी वोतां पांघरूंक दिसू परवाशाची दिवली भेटो तुझी वोतां पांघरूंक दिसू परवाशाची दिवली भेटो देवा उदर मोगान घेता देवा उंडो मोडून वाटो तशेंच आमकां फावो जाली येरूय देणी वाटून आमी जाता बाबा भुरगीं तुजी जाता बरी बाबय सगळी जाता बाबा भुरगीं तुजी जाता बरी बाबय सगळी बिरावया प्रार्थुया बो मोगाळ बापा ह्या दिसा आमच्या सोम्याचे कुडीन आनी रोगतान आमकां तुवें दादोशी केलें ह्या पवित्र जेवणा उदेशी आनी बागेवन आंतून तुज्या भोगता वरीं ह्या संवसाराच्या काळोखांतल्या
सर्गींचे वाटेन नीट चलून वचूंक तुजे स्वताचो उजवाड आमकां दी आनी ताळ्ळ्या आडखळींनी मोदें तुका विस्वाशी रावूंक तुज्या बोळान आमकां तीर कर. हें आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बसया मातशीं. त्रेझेराच्या मिसाचो वेळ हे पोरी सकाळी 5:30 वाजता, 6:45 वाजता इंग्लिशींतल्यान, 8 वाजता, 9:30 वाजता आनी सांजे 4:30 वाजता. कोणूय मिसाचें इंतेसांव दिवंक सोदता जाल्यार वो इगोर्जीक डोनेशन दिवंक सोदता जाल्यार आमचें ऑफिस उक्तें आसा, थंय तुमी वचून दिवचें. मिसा उपरांत सोविन्य रूम उक्तो आसतलो, थंय धर्मीक वस्तू आनी वेगवेगळीं पुस्तकां मेळटात. अदीक करून सेर्पेंत हातांत धरून आसलेल्यो सांत आंतोनीच्यो इमाजी धाकट्यो तश्योच व्हडल्यो. मिसा उपरांत उमाव घेवपाक भाग्यवंत आंतोनीच्यो इमाजी वेगवेगळे कडेन दवरलेल्यो आसात. 2 माटवांत, 1 बेन स्टँडार, 1 इगोर्जे भायर, 2 इगोर्जेन, शाकिस्तीन भितर सोदता थंयसर आनी 1 देवाच्या उतराच्या कोपेला लागीं. जी कोण हॉलांत आसात तांणी कॉरिडोरान आसलेल्या इमाजीचो उमाव घेवन भायर सरचें. इगोर्जेन इमाज आसा ते आमचे कोंफ्रार भाव आमी कुमन्यांव दितात थंयसर हाडून दवरतल्यात. कुमन्यांव घेवंक येता तीच मांडावळ सांबाळची. आमच्यो सिस्टरी आसात आनी जी कोण थंय बसल्यात तांणी शाकिस्तीच्या भायर इमाज दवरल्या, थंय उमाव घेवचो. तुमी इगोर्जेंतली भायर सरतना इगोर्जेच्या फुडल्यान 2 दारां आसात, तातूंतल्यान भायर सरची, न्हय मदल्या दारांतल्यान. आमचे कोंफ्रार भाव तुमकां वाट दाखयतले. मदल्या दारांतल्यान लोक भितर येतलो. जाणट्यांक वो पिडेवंतांक घेवन येतात तांणी आपली मोटोर इगोर्जेच्या कंपावंडार हाडूं येता आनी तांकां देवून मोटोर पार्किंग लॉटान दवरूं येता. थंयसर आमचे व्हीलचे एसिस्टंट आसात, ते पेंडोल हातून हाडूंक आदार दितले. पेंडोलान मदेगोत तांकां स्वाद दवरलेली आसा, आमचेच दवरल्यांत. थंय फकत ताणीच बसचें, दुसऱ्यांनी बसचें न्हय. आमचे 2 व्हिलर्स पार्किंग इगोर्जेच्या कंपावंडार आनी 4 व्हिलर्स पार्किंग आमच्या पार्किंग लॉटांत. आमचे कोंफ्रार भाव सांगतात ते तुमी आयकात. तुमची कुमसारां आयकूंक फादर जोकी आनी फादर हायस्रीन आसा. तशेंच सिस्टर सेंड्रा कावन्सिलींग करता. कोणूय तिका मेळूंक सोदता ताणी एपॉयंटमेंट घेवचो. तिचो कॉन्टॅक्ट नंबर नोटीस बोर्डार घातलेलो आसा. जेन्ना पावस जोडटा तेन्ना तुमच्यो सत्र्यो आनी रेनकोट्स भायल्यान स्पेशल स्टँड्स आसात ताचेर लांबयात. सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आनी स्नॅक्स विक्रेक दवरल्यात, तुमी त्यो घेवच्यो आनी तांकां आदार दिवचो. तांचे स्टॉल माटवा भायल्यान आसा. उदारपणा पासत आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. ही संदी घेवन हांव किरीत भाशेन फादर मारियान ट्रावासो हाका काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयज आमचे मदें येवन कांय बरें देवाचें उतर ताणें परगट केलें. कचरो खंयचे सुवातेर दवरूंक जाय, कशे भाशेन आमची नितळसाण आमी सांबाळूंक जाय तें ताणें सांगलें. देखून ताचेर ताच्या वावराचेर देवाचो शुभ आशिर्वाद आमी मागता. सगळीं उबी रावया. आज जोडुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. सोर पवित्र देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. दुनिया जया दोरवीरान मुक्तीपणा संसार परदेश लोक ताका कोतात तोमान आयच्या दिसा सोडून घेतलो संतोषान सगळ्या व्हड तो मान. बागी वचो तुले
आनी मानवेचो स्वर्गार आसा ताका सोदरेर बसलो सोलाना कसो सारचो लोयता तो येसावनो एकलो आमेन. भाग्योन आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणें. भाग्योन आंतून तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोली विस्मितां आयकून व्हडा बोरवाशान हांव तुज्या फुड्यान येता आनी तुजी दोळ नदर म्हजेर घाल म्हूण खालतेपणी मागता. नोमान तुका भाग्योन आंतून निर्मळकायेच्या लिली फुलां, नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा, नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानाच्या धर्म दिता. कोर मोजें जिवीत नितोळ निर्मळ, बोर मोजें मोन जाणवायेन, पेटोय मोजें काळीज प्रिती मोगान आनी सोर भोंवती म्हज्या कोरण्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिकोय. हे देवाच्या इश्टा हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोंती बरी काळीज तुका उक्तें कोत्ता. आनी तुजे वेंगेन आयलोलो तोच बाळूक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसणें दितलो आनी गरोस त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका बोत्तलो म्हूण आस बाळगिता आनी बोरवाशान रावता. भाग्योन आंतून दुखेस्तांच्या बुजवणदारा तुजी दोळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे, म्हजे हुस्के आनी खोंती, म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पळय. म्हज्या हुस्क्या खोंतींतलो म्हाका निवार. तुजे वेगेन आयलोल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी आतां तुजे फुडेन घालता तो उपकार म्हाका बेगीनच मेळोवन घे. ओचोरयांच्या बागयोंत आंतून तुका उलो मात्तोल्यान तूं ना म्हणनाय, पूण तांकां सदांच पावोंक तूं राजी आसाय. तो तुजे पोदवेदार मोजोतेन एक खालतिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी कोणवाळाय, तोणाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणीकाय, गोठाय आनी जाणवाय, आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोदीन जेजू सारकेले बरे गवळी ते जावंक नेरमी आनी तांच्या हातान घातलेल्या हिंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलोवंक तांचे खातीर तूं थांबनासतना विनोदी कोर. आमेन.